tuga ides velar sutta tuga eksur ponar sutta tuga moja sumya kushal poran betu tuga bolai kentui ondu tuga sompurnain uzum tuga pavoi dunia karzazo tu santos jesu mozo monazo tu squarge
We don't have our regular Sunday readings today because it's a feast that's important enough to take the place of Sunday. Today's the feast of the anniversary of the dedication of St. John Lateran, a basilica in Rome. Now, why is that so important? Hello, this is Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, which one newspaper called the Holy Father's Prayer Group. One of our goals is to pray for the Holy Father and his intentions. And today's feast is an important one for the Pope because the Lateran Basilica is the Pope's cathedral. Most people think St. Peter's Basilica is, but it isn't. The Lateran is. Yet, our readings today show us that ultimately we are celebrating a church that is bigger than its buildings. In today's Gospel, Jesus speaks about his body as a temple. And in the second reading, St. Paul writes, "You are God's building. Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you?" Now, that's a good thing to remember, not just on anniversaries like this, but every day. Just as we appreciate the beauty of church buildings where we can pray and encounter Jesus in the Blessed Sacrament, so we need to appreciate the fact that we are temples. And as we would never think of desecrating a church, so we should never think of desecrating ourselves or others. That's what we do when we sin. We take what is holy, ourselves and our bodies, and we treat them with disrespect. So the challenge today and every day is to be who you are, God's building, a temple of God. Father Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and other information, visit our website at www.apostleshipofprayer.org.
मिसाची सुरवात एक गान करून सुरुवात दिवया. गायनाचा अंक A36, पेज नंबर 20. A36. बाप्पा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोले जेजूक धाडटाय. O मोग दिन वाचताकून आपले जिवीत तुका भेटूं. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावांत विश्वास मोगू जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावांत विश्वास मोगू जाता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. काय दिव. आज आमी किरीत भाशेन दिनवासणीचें बलिदान भेटयता. आज 21वो जल्माचो दीस. स्टेफनी लुकस ही आमची भयण समोर उमता. देवाक अर्घ दिवया तिचे खातीर आनी सगले देण्यांनी तिका बोर म्हूण तिचे पासत मागुया. तशेंच आज दिनवासणीचें बलिदान किरीत भाशेन जुआंव सांतान फेर्नांडीस हो आपलो 70 वर्सांचो बर्थडे म्हणजे जल्माचो दीस आज समोर उमता. ताचे पासत आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायता फ्रांसीस मेंडीस, कॅटी फेर्नांडीस, ओविता डिसोसा आनी एलिझाबेथ डायस ही आमची भावा भयणां आपलो जल्माचो दीस समोर उमता. तांचे खातीर मागुया देवान तांचे भरपूर आपलो आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन लातरेन देव मंदिराच्या महादौर मंदिराची समर्पण हाचो उगडास आमी करता. लातरेन किरीत भाशेन आमी तिचो उगडास करता कित्याक आमकां सगल्यांक रोमन कॅथलीक आमी म्हणटा तांकां हें देव मंदीर जावन आसा एक खुणा जेजूच्या स्थापनेची, एक खुणा आमच्या क्रिस्तांव धर्माची, एक खुणा जेजू आमकां सदांच ह्या संवसारांत आसा म्हूण दाखोवंक एक वडील वो ताच्या जुट्टेपणाची. आमी आज ह्या देव मंदिराचो उगडास करतना आमी उगडास करुया आमी सगळीं देवाची देव मंदिरां. आमकां देवान आपल्या सारकीं रचल्यांत आनी ह्या संवसारांत आपल्या सारकीं जिवंक आमकां तो आज्ञा दिता. तर हेंच मनान धरून आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें आमी जिवंक आनी खरेंच देवाची येवजण आमी संवसारांत साकार करूंक आमकां एमिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्यां उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगल्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. महिमा देवाक सुर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुर पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेरी तूं संवसाराचें पाप काटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या सुवाक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र मंदिराचे समर्पणा दिसाचो वर्सान वरोस तुजे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुजे पोरचेचे मागणी दोयेन आयकून घे
आनी ह्या मंदिरांत तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सरवण सुबामपणान जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाकायल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेती वाटेन आसलो. तर उदेटी वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक तावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजवे कुशीन पडल्यान वेदीची दोकीनी वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तोरीच्या दारवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय धरून उदेती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या कुमरेक पावलें. दुसरे 1000 हात तांणी मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या धोपराक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे फावटी उदक पेंटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चडलो खोल उदक जालें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलां न्हू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेती वाटेन व्हांवून अब्रामा आनी दर्या पर्यंत पावता आनी दर्यांत पावतोच दर्याचें उदक गोड कोता. आनी जंय जंय ही नोद पावता थंय जिवीत रोचता, जिवीत उरतली आनी जायतीं मासलीं आसतलीं. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुभार जिवीत उपजता. नदीचे दोनी वाटांनी देगेर सगळीं जिनसांचीं फळां दिसतात तसलीं झाडां जातलीं. तांचे पानां कदींच भावचीं नात आनी तांचीं फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांकां नव्यान फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकाक तीं शिंपल्यांत. तांचीं फळां काबार जावचीं नात आनी तांकां तांचीं पानां वखद करतात. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकर. आमचो जबाब जातलो, दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किलो. परतून म्हणुया, दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किलो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कापल्यार कापूं, दोंगर कोर दर्यांत उमटोन पडूं, आमी हालची नांव. जबाब, दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जेकोबाचो देव आमचो किलो. देवाच्या शारांत खुशालकाय हाडटली व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव वत्या सर्वेस्पोराक पवित्र निवास थंयसर आसा उबो. देवान
जोय तिकाण केलां शारां मोदें तो तीं शारां हालोत कशी. जबाब: दोलबालाचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जेकोबाचो देव आमचो किलो. दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जेकोबाचो देव आमचो किलो. येयात पळयात सोर्वेस्पोराची कर्तुत्वां. ताणें प्रितुमेचेर केलीं ओजापां. जबाब: दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जेकोबाचो देव आमचो किलो. उद्गार. Sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui, sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें हें गोर विचलां आनी तें पवित केलां. म्हजें नांव तुवें तोखपाक सदां घाल. Sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui, sui sorvesporak, sui, sui sorvesporak, sui, sui. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेडयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेडयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड ओमतिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें गोर तुमी वेपाराचें गोर करूं नाकात. तुज्या घोराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणाल तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेसून तांकां परतीपाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदिराक बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेसू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलोल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, तुज्या घोराच्या मोगान हांव लासतां. हीं उतरां आज आमी किरीत भाशेन आयकतां. आमी जाणाव जुदेवांच्या पोरचे किरीत भाशेन देवान तांकां गुलामपणांतलीं सोडयलीं आनी तांकां सिनाय दोंगरांतान आपलो कोरार केलो. आनी तांचे कडेन कोरार करतना सदांच एक आर्क पेट आपूण आसा तें आसलें दाखोवंक मोसेसाक ताणें हुकूम घातलो. आनी जुंय पोरसां वेतालीं ती आर्क पेट ती घेवन वेतालीं. आनी आर्क पेटी किरीत भाशेन एक खूब सदांच आपले सावळेन दवरताले. जो कोण ह्या आर्क पेटीन भितर सरतालो थंय तांकां किरीत भाशेन देवाचें आसणें फावो जातालें. आज आमी पळयता पयले फावटी आख्ख्या शुभ वर्तमानांत बाबा भयणीनो, जेजू किरीत भाशेन रागार जाता आनी एके दोरयेची सोयती करून तो सगल्यांक धांवडायता. कित्याक बापाचें गोर जें देव मंदीर आसलें तें तांणी वेपाराचो धंदो वो तांणी किरीत भाशेन बाजार करून सोडलोलो आनी दाखोड करूंक की देव मंदीर पवित्र जागो. देव मंदिरान देवाच्यो वस्तू करूंक जाय. देव मंदिरान आमी फकत देवाक बसूंक येता. देव मंदिरांत आमी देवाची तुस्त करूंक येता दाखोड करूंक जेजू तांकां सगल्यांक त्या देव मंदिरांतले भायर धांवडायता.
मालकी ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा 3व्या स्वरान ताणें लेवीच्या पुतांक किरीत भाशेन भांगर आनी रुप्यान सगल्यांक नितोड केले, कित्याक ताचे आसणे तुवें आसले आनी त्या आसण्या प्रमाणे देव आपल्या सगळ्या पुतां दुवांक तुवें देव मंदिरांत भितर काडूंक रावतालो. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना जेजू किरीत भाशेन जुदेवांक जबाब दिवन म्हणटा हें देव मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें परत बांदतलो. आपल्या कुडीची वा आपल्या कुडीच्या मंदिराची तो खबर करता, कित्याक जेजू जावन आसा एक देवाच धाडलेलो तो खरो दूत, न्हूच देवाचो पूत, पूण आमचे सोडवणे खातीर आयलेलो सोडवणदार. म्हणटकूच आपुणूच आमचे खातीर बोली कसो बापाक अर्पण करतलो म्हूण तो एके भाशेन ही खुणाक दिता. बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवान आमकां दर एकल्याक ह्या संवसारांत पवित्र आनी देव मंदिरा भाशेन आमी सगळीं ह्या संवसारांत आमकांच एक खुणा कशी धरूंक गरज. आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवाचें मंदीर कशें आमकां नितळ निर्मळ सांबाळूंक गरज. जायते फावटी आमी पातकान रेवडलेली आसतात, जायते फावटी आमी दुसरे वायट वस्तू करता, जायते फावटी हें देवान आमचें देव मंदीर आसा तें सांबाळूंक आमी विसरता. देवान दिल्लें हें आमकां सोय आमी जायते फावटी पातकाक लोबदून तें पिड्यार करता, आमी देवाक अपमान करता. आज परतून एकदां ह्या लातेरान महादेव मंदिराची आमी उगडास करतना आज जेजू आमकां उगडास करता. तुमी जावन आसात देवाक भेटयलेली सगळीं, तुमी जावन आसात एक देवाचें मंदीर, तुमी जावन आसात देवाचे येवजणे प्रमाणे एक खुणा. म्हणटकूच तुमी तुमचें जिवीत बरे तरेन सारूंक गरज. तुमी ह्या संवसारांत जियेतना सदांच नितळ निर्मळ जिवीत जियात. शुद्ध तुमी ह्या संवसारांत रावंक प्रयत्न करात. जायत्यो आडखळी तुमच्या जिवितान येतल्यो, जायत्यो वस्तू तुमकां ताळणेन घालतल्यो, पूण तुमचें जिवीत नितळ सांबाळटात तेन्ना तुमी पुर्ती म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवड करतली आनी गोवाय जातली. आमच्या जिवितांत देवान आमकां हें देव मंदीर सांबाळूंक दवरूंक आनी जायते बरे तरेन आमी जिवंक आमकां जायत्यो वस्तू दिल्यात आनी दर दिसाक देवाचें उतर आमकां जागयता. तर बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत नितळ निर्मळ सांबाळुया आनी आमच्या काळजांत हें देव मंदीर आसा ह्याच देव मंदिराक आमी सदांच नितळ दवरूंक वावरुया आनी आज आमी किरीत भाशेन हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. Cirulia sowe amci karzा dovurta sukali duk suram gele Jesu tuka भेटता sukali duk suram gele Jesu tuka भेटता उदकाच्या तेंब्यावरी आमकां तुज्या रोगतात कुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मोच्या तारोनात कुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मोच्या तारोनात. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाकडून आपल्या सर्वेस्परा, तुवें हे तुजें गोर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरलें. त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका सदां मानवता तसली बोली कोर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाचे देवा, सोर काळ्यान सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मनाक याद दिसते घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केले. हांगा तूं तुजेशी चलून वेतोल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबोवन आसतना तुजे कुरपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एक वोट आसचो म्हूण तुवें उगोणीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी खुणा दिताय आनी तो खोरेपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातराचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांचे पृथ्वीचे जेजूची गुडात कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. हे परी सर्गीच्या जेरुसलेमान ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेच्या मंदिरांत तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पुंज. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्याने धरलो. जेजू मेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्याने धरलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडा रगोस येतले आमा सोमेसां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर.
तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. कितें भाशेन आज आपलो सोलमाचो दीस समोर उमता ते आमच्या सगळ्या बाबा भयणां खातीर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगातीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरतान सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बाबा सर्वोंदुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी एक गुडांत कूड आनी देवाचें मंदीर जावंक दर दिसाक जेसू आमकां प्रार्थनांत शिकयता. तर हेंच मनां धरून जेसून शिकयलेलें मागणें सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस प्रासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. देवाचें जिवे मंदीर जावंक आपयता वस्तो जेसू. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुन्नेवा खातीर मागणी. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Moja gayunku Kushalkai nulaso Moje pito chieta Mozo devci mojesu Otme moja gayunku Kushalkai nulaso Moje pito chieta Mozo devci mojesu Bukelo mozo otmo Virun gelo ci mozo Ailo Jesu devdaru Apun mozo pranzaro
Moja gaionku Usha gaenu lasso Moje dito dieta Mozo teu जीवन Jesus तुमी देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करून आसा. देवाचें मंदिर पवित्र आनी तुमीच हें मंदिर. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, ह्या पोरबे दिसा पवित्र रितीनी आमी तुजी भक्ती केल्या, तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फोड आनी काळजाचो संतोश सदांच सांबाळूंक आमकां फावो कर, हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. किरी भाशेन पिडेक सांपडलेल्या आमच्या बाबा भयणांचो आमी उगडास करतना सगळे आमच्या ह्या कोविड-19 पिडेक आसात ते आमच्या बाबा भयणांक इलाज मेळूं म्हूण किरीत भाशेन आमी मागुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सरा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतरकाळ येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासील बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उस वाडाय. जेसू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन 15 तारखेर आमच्या तरणाट्यांक मीस आसतले आमचे फिरगोशीत. म्हणटकूच ह्या दिसा जी कोण तरणाटी येवंक सोदतात तांणी आपल्या यूथ कॉर्डिनेटरां सगळें आपलें नांवां दिवचीं. नांवां नात जाल्यार तांकां मिसा काजी सांग मेळचें ना. म्हणटच सुत्राय तुमी दवरची. जी कोण तरणाटी आसात तांणी आपल्या यूथ कॉर्डिनेटराक वा आनीक दुसरे कोण इन्चार्ज आहात तांकां नांवां दिवचीं आनी ह्या मिसान तुमी भाग घेवचे. तशेंच 22 तारखेर आमच्या ऑल्टर सर्वस जावं चेडो वो चेडूं तांकांय ही मिसाची भेट आसतली. तांणी आपल्या सॅक्टर लिडरा लागीं किरीत भाशेन आपली नांवां दिवची म्हूण आमी विनंती करता. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या देवाचें जिवें मंदीर जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. संसार सोपोर्या तुमचे संगाती आसा. संसार सोपोर्या तुमचे संगाती आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळांत सगळीं देसा देसा सगळ्या म्हजे गोवाय जाया. संसार सोंपोपर्या तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपोपर्या तुमचे सांगाती हांव आसा.